मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका मोदून नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. प्रदुशा म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या गोंयच्या साहेबाचे पांयां सुरशी आमी आयल्यात. जावंक पुरो आमी कितलीं जाणां आमची गरजो घेवन आयल्यात. आमची काना कोना डिनरी ही आमची तुयतान पोरसाय आयिल्ली आसा. सगळीं आमची इतिसांवां देवा बापाक उबारून करीत भाशेन आमच्या गोंयचे साहेबाची सा फ्रांसीस शावेराची मोजत आमकां मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमकां सुबान जिवीत दिवंक आयलो. आयज पासून विचित्र तरेन अदीक करून आपले कृपेन आनी आपल्या उतरान आनी संस्कारांनी आमकां जिवीत वांटीत आसा. देवीक काकूत आनी कृपा आमचेर घोसघोशीत वतोवन आमी नवसोरण्याची वाट चलूंक जेजू उलो मारता. बागयोन फ्रांसीस शावेरान देवाचो कृपेचो हात आपल्या जिवितान अनुभवलो आनी आपलें जिवीत नवसरलें. नवसरलेल्या जिविताची देख आनी गोवाय बागयोन फ्रांसीस शावेर धीरान आनी काळजीदारपणान सगल्या आव्हानां आडकोळी मदें आमकां जालो. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन जेजून केलें तशें नवसोरणी हाडपी आनी जिवीत दिवपी पाटलावदारां आमी जावंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. खरें दीस मोगाचे भावा भयणीनो, आमचे जेजू सोवे आसा सुबामपणीन जिवीत. हें जिवीत तुका आनी म्हाकाय फाव केलां आनी हें जिवीत घेवन मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज देव आमकां उलो करता. आमचें जिवीत नवसरून आमी दुसऱ्यांक जिवीत दिवपी पाटलादारां जावंक आनी आमी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या जिविताची नवसरणी गरजेची. आनी नवसरणी सुरू जाता देवातान ताचे कृपे वरवीं. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाची कृपेचो पावस आमकां फावो जावंक आमचे नवसरणे वरवीं आमी जिवीत दिवची पाटलादारां जावंक मागतना आमी आमची चुकी ओळखून घेवया, अंतोस्कोनाची चवकशी करुया आनी काळजांतान देवा लागीं भोगसणे मागून घेवया. आनी काळजांतान दूख धरून आमी सोगोट उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यानो मोसोगणे उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयो सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो कोत्ताय तें आत्मीक ओको दोदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. दानियल प्रवोदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळेच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सोदारान आपल्या पोतिनींक आनी उपपोतिनींक पियोचे खातीर नाबुकदनेझरान ताच्या बापायन जेरुसालेमच्या मंदिरांसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसालेमच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सोदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपलें भांगाराचें, रुपयाचें, पितुळेचें, लोखंडाचें, लाकडाचें आनी फातराच्या देवाक तिणें वाखाणलो. अवचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी न्हीद दिव्यस्थाना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतलो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंकोटाचे सांदे दील जाले आनी ताच्यो दिमी कडकडोंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यांक दानियालाक हाडलो. राजान दानियालाक विचारलें. म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतान जुदेवा निर्वाशे बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजी सवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बुद आनी गिन्यान आनी ओजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसूं म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान स्वप्नाचो ओट सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचचें जाल्यार आनी ताचो ओट म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबलें आंगोस न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्यांक एक भांगाराची सोळपडी घालतलो आनी राज्यान तूं तिसऱ्यार पावंड्यार आसतलोय. दानियाला राजा मुखार उलोवन म्हणलें. तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजें इनाम दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवंक वाचूंक दाखयतलो आनी ताचो ओटूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडली आनी ते आयदनान तुजे सोदार, तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेली. जांकां नदर ना, आयकूंक येना आनी कांय सजमना त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितुळेच्या
आनी लोखंडाच्या लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणलाय. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी ज्याची स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात ते देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातांत हीं उतरां बरयलोलीं आसा तीं हीं मेनी मेनी थेकेल आनी पेर्सी. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेनी म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्यात. थेकेल म्हणजे तुका तागडींत घालून जोखला आनी तुजे वजनांत उणाव आसा. पेर्सी म्हणजे तुजे राज दोशी करूंक मेदिया आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावन दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. सगळीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. सुर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. मोलबाच्या नोखेत्रांदो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. वाऱ्या वाऱ्या पावना जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. हिवा हिवा गोरमी गोरमी सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासना. शिव वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. सगळीं म्हणुया. सुमी म्हणटा: मोरो पुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. तुझ्या जेसून आपल्याशी सांग म्हळे, पूण हे सगळे जावच्या आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमचेर आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बोनखोडीन घालून राजपाल आनी राजपालाच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताक गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटोच कसो पोलतीपार करचो ते आदी फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घट मनान दवरात. तर हांव तुमकां असली जीप आनी जानवाय दितलो की ती आडोवंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमच्यो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्रां तुमकां धरून दितल्यो आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगलो तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याचो
माथ्याच्या एकाय केसांचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराई उद्देशी तुम्ही तुमचे जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान हे वखाण तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबडीनो, ह्या वर्सान म्हाका 20 वर्सां याज्ञिकपणाची भरता. आनी ही फाटली 15 वर्सां म्हज्या याज्ञिकपणाची हांवें देवाची जाणवाय नासतना सारली. पूण ही फाटली 5 वर्सां हांवें देवाचे जाणवायेन सारली. तुमी म्हणटले फादर कितें सांगता काय म्हणून. खरेंच हें एक सोत, आनी सोत उलोवंक हांव फाटीं सरोना. फाटलीं 15 वर्सां म्हज्या पाद्रीपणाची संवसाराचे आशेक लोबदून आनी संवसाराच्यो वणावण्यो म्हाका आवडूंक लागल्यो. म्हजी कूड पासून संवसाराचे आशेक भरली. आनी जेन्ना ह्या वायटान हांव भितर सोदलों, हे वायटान हांव जियेतालों, तेन्ना एका साद्या बाबान म्हज्या जिवितान देवाच्या उतरान म्हाका दवरलो. आनी एक दीस आयलो, ते म्हणल्यार 31 ऑक्टोबर 2018. ह्या दिसा म्हज्या जिविताचें कन्वर्शन, बदलणी जाली मोगाळ बाबडीनो. आनी देवान म्हज्या जिवितांतले जायते वायट पयस व्हेले. कित्याक पासत मोगाळ बाबडीनो, आयज म्हज्या जिविताची हांव गोवायकी दितां. आयचो विशय आमकां म्हणटा, भाग्योन फ्रांसीस शावियराचे देखीन नवसरणी हाडुया आनी जिवीत दिवया. नवसरणी कोणाची हाडुया आनी जिवीत कोणाक दिवया मोगाळ बाबडीनो. कुडीक वो ओतम्याक? हो म्हजो प्रश्न तुमकां. 15 वर्सां मोगाळ बाबडीनो म्हजे कुडीन म्हाका बरें दिसता पळय तें हांवें केलें. पूण ओतम्याचें मातूय तितलें हांवें चिंतूंक ना. पूण आयज ह्या पवित्र जाग्यार उबो रावन मोगाळ बाबडीनो, हांव तुमकां ओतम्याचें कितें तरी सांगूंक सोदतां. जेजूचीं उतरां आमकां मेळटा माथेवाच्या शिवर्तमानान 16व्या आवेस्परान 26 वळीन, आनी मार्काच्या शिवर्तमानान 8व्या आवेस्परान आनी 36 वळीन. कित्याक उपकारो ताको संवसार जोडीन म्हणल्यार तुजो ओत्मो इबाडीन जाल्यार. आमी सगळीं जाणां हीं उतरां भाग्योंत इनासान भाग्योन फ्रांसिसाक म्हटलें. जेन्ना फ्रांसिसाच्या जिवितान संवसारान एक व्हड नांव जोडची ही दिशा ताका आसली. म्हणल्यार जेन्ना हीं उतरां ताच्या कानार पडना फुडें ताच्या जिविताचीच दिशा बदल्ली. तो एक मिशनर जालो आनी ताणें कितें केलें जाय, मिशनर जावन ताणें आपलो ओत्मो जेजूक दिलो. आनी आपलो ओत्मो सालबार करचे खातीर तो दुसऱ्यांचे ओत्मे सालबार करूंक गेलो आनी आपलें जिवीत जोरून तो मेलो. मोगाळ बाबडीनो, मोगाळ बाबडीनो, आमी आयज सगळीं आमचे कुडीक बरें आवडेता. आमचे कुडीन आमी मान जोडूंक सोदता. आमचे कुडीक बरें न्हेसोंक आमी सोदता. आमचे कुडीक आमी बरें जेवण खावण पिवंक आमी दिवंक सोदता. आमचे कुडीक आयज संवसाराचे वस्तू दिवन तिका दादोसकायेन आनी मोवचेर आमी दवरूंक सोदता. आमचे कुडीक आमी पेकोवणी सोदता. मोगाळ बाबडीनो, म्हटल्यार ओतम्याचें आमी कितें करता काय. पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा भाग्योन पेद्रूची चीट, पयलीच आवेस्पर, पयली चीट पयलोच आवेस्पर 9 to 10. आमकां म्हणटा की आमचे पुर्वज सोदीक लागलोले खंय. जरी तर कूड सोदता जाल्यार ओतम्याचें कितें जातलें, ओत्मो खंय वेतलो. आनी आमकां भावार्थ मेळ्ळा, त्या भावार्थाचो शेवट कितें हें ते सोदीक लागले. आनी तांकां कळून आयलें की तांच्या भावार्थाचो शेवट जावन आसा तांच्या ओत्म्याचें साल्वसांव. आनी हे नोदरेन मोगाळ भाव भयणीनो,
ते ह्या भावार्थान ते जियेले. आमकां आमच्या पुर्वजांची एक म्हणणी आसा, तेंपा प्रमाणे खंय माथ्याक कुरपणें. आतां आत्म्याचें चिंतपाचें टायम काबार जाला आनी आमी फकत कुडीचें चिंताव काय. मोगळ बाबडी न्हू, 15 वर्सां म्हज्या जिविताची हांवें अशीच सारली. म्हटल्यार फाटल्या 5 वर्सांन हांवें 9 फावटी पवित्र पुस्तक वाचलें आनी 10वे फावटी हांव पवित्र पुस्तक वाचतां. मोगळ बाबडी न्हू, म्हजो आत्मो हांवें देवाक म्हणजे जेजूक भेटयला आनी भितर म्हज्या जिवितान कसलेंच वायट येना जावंक दर दिसा हांव 5 ते 6 चॅप्टर्स देवाच्या उतराचे हांव वाचतां आनी हें म्हजें कमिटमेंट हांवें देवाक केलां. मोगळ बाबडी न्हू, आयज आमी सगट ह्या जाग्यार जरी तर आयल्या जाल्यार भाग्योन फ्रांसीस शावेराची कूड पळोवंक आमी आयल्या, ताका मान दिवंक आमी आयल्या. कितली खुशालकाय आमकां भोगतली आसली जरी तर फ्रांसीस शावेर हांगोर जिवो आमकां पळोवंक मेळ्ळो जाल्यार. म्हटल्यार जिवो फ्रांसीस शावेर आमकां पळोवंक खंय मेळटलो काय? खंय मेळटलो? देवाच्या राज्यांत आमकां मेळटलो. म्हणटो तोच फ्रांसीस शावेर आमकां स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक वाट दाखयता. कित्याक आयचो विशय आमकां हेच कितें सोत आमकां थावे करता. देवाच्या उतराचे पाळणेन नवसरणी करूंक आमच्या आत्म्याची आनी आमच्या आत्म्यांक जिवीत दिवन आमच्या आत्म्यांक स्वर्गीच्या राज्यान पावोवंक. मोगळ भाबडी न्हू, ह्या मानादीक मनशाक आमी मान दिवंक ह्या जाग्यार हांव म्हणटलो एका दोंगरार आमी आयल्या. आनी आयज सांव फ्रांसीस शावेराची फाटल्या दिसांनी पाद आग्नेलाची परब करपाक त्या दोंगरार गेल्या. एकदां केरलाच्या दोंगरार वेता, ताबोरच्या दोंगरार वेता, हांगा थंय वेता. आनी हाचे विशीं आमकां जेरेमियास प्रवादी कितें म्हणटा काय? 50 चॅप्टर 50 वर्स 6 आमकां अशें म्हणटा, म्हजी पोरजां सांडलोली आसा, ताच्या गोवल्यांनी तांकां शेणयल्यार आनी ती दोंगरांनी फिरतात. कित्याक आपणाचे गोठो खंय आसा तो म्हणजे आपले ओडतो वो आपलें घर खंय आसा ती नकळो आनी हाका लागून ती ह्या दोंगरार सावन त्या दोंगरार फिरता. मोगळ भाबडी न्हू, जानवायचें पुस्तक आमकां अशें सांगता, चॅप्टर 7 वर्सेस 28, गॉड लव्स अ पर्सन हू इज एट होम विथ विजडम. कित्याक जो कोण जानवायच्या सांगाताक जियेता ताचोच देव मोग करता. मोगळ बाबडी न्हू, आयचो दीस फामिलीक आनी दुयेंती खातीर भेटयलेलो आसा. आनी देवाचें पुतोर आमकां कितें म्हणटा? माथेवाचे शिवर्थमान 7वा 24वी वोड आमकां अशें म्हणटा, म्हणटोच देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता, तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. जरी तर आमचें घर खोडपार म्हणजे देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसा, तें कधीच हालचें ना जाल्यार हेब्रोवाची चीट आमकां सांगता 4वा 12वी वोड आमकां सांगता, देवाचें उतर म्हणटा एक पाजलेली तलवारी सारकें जिवें आनी गुणादीक. तें म्हणटा आमचो मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशें सांदो आनी मेनूक दोशी जाता थंय पासून तें रिकता. म्हणजे ल्युकेमिया असले पासून पिडा बऱ्यो करपाक देवाच्या उतराक तांक आसा, जरी तर आमी देवाच्या उतरान आसा. मोगळ भाव न्हू, आयचे पयले वाचप आमकां सांगता, जो मनीस संवसाराचे पदवेक लोबलेलो आसा, जो मनीस संवसाराचे दादोसकायेक लोबलेलो आसा, जो मनीस संवसाराच्या वस्तूंनी लोबलेलो आसा, त्या मनशाचे दीस देवान मेजलेले आसा. आनी दुसरें वाचप आमकां सांगता, जो भावार्थी मनीस, जो देव भिरांतीन जियेता, जो आपल्या जिवितान भावार्थ करता, खऱ्या मोगान स्वतान आनी जिवीत जियेता, ताका कोस्ट आनी दुमाडो रावता म्हणून तो आमकां सांगता. मोगाळ बाबडी न्हू, ह्या संवसारान आयज आमी पळयता, ह्या शेवटाच्या काळान आमी पळयता, कितें पळयता? पिडा काबारूच जायना, झुजां काबारूच जायना, अर्थक्वेक्स आनी हे तें सगळें वायट आमकां दिसती पडटा. तेन्ना कितें भोव म्हत्वाचें गाय? कूड सांबाळूंक वो आत्मो सांबाळूंक. एक्लिझॅस्टिकस उपदेशकाचें पुस्तक अशें म्हणटा,
A good reputation is better than an expensive perfume. And the day of your death is better than the day of your birth. मोगाळ बाबडीनो आमी केन्ना मरतले ते आमी नखो म्हणल्यार आमचे काळीज आनी मन आनी आमचो आत्मो देवा थंय आसूंक गरज. बागेवन फ्रांसीस शावियरान कितें केलें काय, जेन्ना तो चायनाचे वाटेक आसलेलो पळय तेन्ना तो दुयेंत आसलो. म्हणल्यार ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करूंक ना. कित्याक पर्वा करूंक ना? कित्याक तो जाणा आसलो ह्या संवसारान आपलो आत्मो जेजू थंय आसा. जाल्यार मोगाळ बाबडीनो आमी ह्या संवसारान आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरता आसतना आमी कुडीचें करचे बदलेक आमी अदीक आनी अदीक आत्म्याची गरज कितें पळय ती ओळखून घेवन आमी जिवची गरज आसा. बागेवन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आमकां म्हणटा दुसरे चिटीन 2 Corinthians chapter 4:18 तो म्हणटा, For we fix our attention not on the things that are seen, but on the things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, but what cannot be seen lasts forever. मोगाळ भाबडीनो आमची कूड आमकां दिसती पडटा म्हणल्यार आत्मो आमकां दिसती पडना. संवसार आमकां दिसती पडटा म्हटल्यार देवाचें राज आमकां दिसती पडना. मोगाळ बाबडीनो जी उतरां इनासान बागेवन फ्रांसिसाक म्हणल्यार तीच उतरां आयज हांव तुमकांय म्हणटा. कित्याक उपकारत संवसार जोडून आमचो आत्मो इबाडीत चल्यार. मोगाळ बाबडीनो फ्रांसीस शावियराची आमी देख घेवया. आमच्या आत्म्याची नवसरणी करून आमच्या आत्म्यांक जिवीत दिवन देवाच्या राजान भितर सरूंक त्याच भाग्यवंताक फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां दर एकल्याक आदार मागुया. तर प्रतिच्या म्हज्या बाबडीनो आमच्या आत्म्याची नवसरणी करून आनी दुसऱ्यांक जिवीत दिवपी पाटलादारां जावंक आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. सगळे आमी उबी रावया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी गवळीक मुण्यारपणांत जेजूचो मोग चाकून नवसोलल्या जिविताची देख आनी गोवाय आपल्या पोरचेक जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. बाबा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी दिसपोटी देवाचें उतर वाचूंक तयारी करून खुमसार जावंक ओत्मीक मार्गदर्शन घेवंक आनी ह्या वरवीं नवसोलल्या जिविताची फळां अदीक करून भोगसणें घेतोली आनी दितोली जेजूची पाटलावतारां जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. बाबा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या गोराब्यांनी मागण्यांक सुवात दिवंक दर दिसाक एक तरी सांगाती जेवण जेवंक एकामेकाक वेळ दिवंक आनी समजिकायेन एकामेकाचें आयकूंक आनी ह्या वरवीं गोराब्यांत आमी भाग्यवनपणाची पावलां मारूंक देवाचो आदार मागुया. बाबा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे कुडीक भलायकी ना, मनाक शांती ना, भावना घायल जाल्यात, सोयरीक गती दुखवल्यात, ओत्मीक जिवितांत कुरपा ना आनी समाजांत एकामेकाचेर विस्वास तुटला. असल्या पिडींतली आमकां इलाज दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाच्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. मागुया आमचे कानाकोना डिनरी पासत, तुवें वावुरतेल्या गोवळ्या पासत, दर एका यादनिका पासत, धार्मीक भावाभयण्या पासत आनी दर फिरगोचे फिरगोजकारां पासत. तांणी आमचे गोंयचे सायबाचे पावलांनी चलोवन आत्म्याची नवसरणी करूंक आनी तांचें जिवीत दितली कृपा तांकां फावो कर म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागुया. जबाब
द्याल बापाच्या भुरग्यांची मागणी ऐक आनी आमची काकूत कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. वसूया. Bagar guru, shona tu eka sutra, amati dolam chechine, bagar gor povitratmya, doyal bapa pokti poda, kirkodo kya jivitache, tuka voptavam che vorda, doyal bapa pokti poda, kirkodo kya jivitache, tuka voptavam che vorda. भाव भयणीन मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सुवेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बाबा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुजे दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळोवंक आमकां तुजे कुरपेचें बोळ दी. हे आमी मागता पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर कळ्यांनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासतेचे प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसारांत देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povin, 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 Don barazzo sorvesportur, S'organizo sarbona, Tusha, voi bovan, Usorgi, tuka soi, Sorvespora cenavi, Yetata kasoi, usorgi, tuka soi. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. जे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मोडून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात. वार्ताचो गूड पोरगोटुया बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काळस तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खाकलूत कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्योन झुजे तिचो पोती भाग्योन दोन दुतां आनी सर्प काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या नदीर धरुया आनी कोरीपुणी जिविताची नवसोदनी देवातान सुरू जाता म्हणटोच ताची कुरपेची जावया आनी हेंच दुसऱ्यांक जिवीत दिवचे खातीर आमी खूद सुबाम जिवीत जेजूचें जिवंक बापाचो आदार आमकां जोण एकल्याक फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्लें प्रार्थना उचारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तूं कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडोग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय म्हूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितान सवस्कें आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाकार आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्यांक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसोबेचे भावार्थाचे दीस घाल आमचे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकपोटांत सांबाळ. जो जियेतां राज बोट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
इदोची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आनी भितर वचून म्हाका पावना, पूण शेकाच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यां घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसियों में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे आमी धापूया आनी उगेपण सांबाळुया. काळजान शिवलेल्या जेजूची आसणी आमी अणभवुया. जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी दिनवासुया आनी वाखाणुया. प्रार्थुया. सोरपोदवेदारा देवा आमचे दयाळे बाबा, जेचे कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरले, तुजे मोगाचे वेंगेंतली
आनी आमच्या भावा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मी नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उबल्या फादर पॅट्रीक आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर डॉमनीक हांकां आमी दिनवासता. आमचे दिनवास गायन मंडळाक फादर न्यूटनाच्या हाताखाल जे भाव भयणांनी गायन केलां तांकां आमचे काळजांतावन दिनवास. आयज बागून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पुरी जातलो. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30 वाजता, 9:15 आनी 11 वरांचेर सकाळची दिसपट्टी कोंकणी भाशेंतल्यान मिसां जातली. आनी सांजे वेळार 3:30 वाजता, 5 वाजता कोंकणी भाशेंतल्यान मीस. आनी निमणें मीस 6:15 ते इंग्लीश भाशेन सांजे वेळार जातलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजलिकेचे साक्रिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11 आनी सांजचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटूंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. तुमी बागून फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरतातूय आमचे द्याक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करूंक जाता. आयज पिडेवंतांचो दीस. तर आयजच्या दिसाक दिसभर पिडेवंतांचेर मागणें आसतलें. फाल्यां 30वेर IRD इंटर रिलिजियस डायलॉग आसल्या कारणाक लागून 9:15 आनी 11 वरांचेर जे मीस आसलें दिसपट्टी तें फाल्यां दोनूय मिसां आसची ना, पूण 12 वरांचेर मीस आसतलें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेच्या इगोर्जीन पवित्र संस्काराची बोजवण आसा. तुमच्यान बसून मागणें करूं येता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आनी सोरपोत वेतार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. हांवें आगोंदकार आगोंडेचे पवित्र सुबेक तुमकां सांगलेलें आमची विनोती मागणी आसतली. एडोरेशन थंय एक्सपोजिशन जालां. थंय मोगाचे भाव भयणो ऑप्शनल तें कोणाक खुशीत आनी थंय वचून ओगेपणीन आपलो वेळ सारूंक जाता. देव बरें करूं. बागून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणी सांगातान करुया. बागून फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. हे वेळार जोण एकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी निमणें गायन घेतल्या.